the complaint from the vendors of the market is concerned with respect to garbage, especially wet garbage, it is the responsibility of the local authority to keep the market area clean. Just the way in cities, it's the municipality that takes care of the cleanliness and hygiene of the market area. In the villages, it is the panchayat that has to lift both dry as well as wet garbage, and I request the panchayat to do its duty and provide solace to the fish women that are being beaten by the mosquitoes. It's a known fact that the market is not yet ready. There were a lot of problems with respect to the contractor. I think the contractor is now terminated, so the new contractor will probably take over once the election code of conduct is lifted. Now, in the meantime, I think we have to ensure that the market and the vendors, the fish vendors, the vegetable vendors, are given a proper site where they can do the sale of their products. And I think where they are at the moment is the right place. Now, I think the Panchayat has just expressed that the Confraria is asking for a hike in the rent. So on that issue, we will discuss with the father and the Confraria members and see what we can do to solve their problem. होडी नो इंसान ते होडी थिंग आहा ते आकी होडी थिंग प्रोइला इथे आणि आके येऊन बत्ती हिंगा आणि सगळी गाण जाऊन आमोर जाल म्हणतो 5 साल लेकून तो आणि तो आके आंग की सानिंग बत्ता रामन जाना 1 मिनिट बत ते म्हणता किते आम कित करू तुम तर आम हिंगा आण गायले जात तुम ते म्हणता आम कित करू जाल्यार आम कित करपाचे इकडे महिन्यात त्याने कॉन्ट्रॅक्ट केलो इकडे महिन्याचो 3 वर्स जावन गेली मोत्ता आमी जाल्यार कित करपाचे हां एक आणि रावण जाल्यार तुमचे ती गाण कशी अशा वरान आमच्या मार्केटा जाग्यार आमकां आल्या आनी हुंयची गाना काय आमकां हिंग रावं जाय ना आनी हो कचरो आम हिंग उडोय नाक म्हणून सांगिला हिंग वास येत म्हणून सांगिला म्हणटर आमकां आनी लुगार ना आनी उपाय ना तो उपाय तुमच्या हातीन दिताय आमी आमकां हिंग रावं जाय ना नाका बाबा ते बाबा आमगे आपल्या डेट दिल्या ते सांगपा जाय न्ही ते भाशेन करपा जाय न्ही मागीर कोण आल्या मागीर केन्ना जातलें लोक हिंग बोड मारता मागीर कितें करपा सांगपाचें ओले अन्ना जाल्यार आम कितें करपाचें ह्या 3 वर्सां जालें हिंग कुसोन हा हे गाणी रावपा जाय आनी दिसान दीस ती म्हणटा मॅडम म्हणटा हें ओले व्हरपाक आयज तेंचो मागीर ते कितें ऑनलाय ते विचाराय तेंकोडे कितें ऑनलाय ते आनी होड बी चोय ते कितली पाट सांगले होड निगूत कोराय म्हूण होड निगूत कोन्नाय ते आमचे लुकआउट म्हणटा हांव तांकां विचारता आतां म्हणजे पयलीं बाजारांत बसता थिंगा कोण काडटा काय म्हणटा पंचायत काडटाली जर तर पंचायत काडटाली जाल्यार हिंगाचोय काडपा पंचायती कायदो आनी हांव सरपंचा रिक्वेस्ट करता हिंगा काडटा ते भाशेन थिंगाय काडपाक कोणाकूय एकल्या घाल म्हणून आनी बाजार जावसर म्हणजे कितें जाल्यार सोल्युशन काड म्हणून आतां तेणी आपणागे प्रपोजल घायला मॅडमी कडेन की थिंगा तांकां धांवडायताय कोण केरोसीन मारताय कोण हातूर घालताय म्हणटाय म्हणून सांगून तेंगे उमदादी इश्यू आहा तेंगे रेंट ते इनक्रीज करपा लायताय पूण 9,000 आमात फारीक कोताय 6,000 आहलो ते 9,000 केलां पूण मॅडमी आमी रिक्वेस्ट केला फादराक तूं उलोय आनी ते रेंटा लागून रावताय जाल्यार चोय म्हूण आनी जरी तर तेंगे हुंयच्यानूय तर प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार आमी पोत्ते सरपंचाक मिटींग घेवन बाजारा सायडीन ती म्हणटाय लुगार आहा म्हणटाय ते लुगारार आम हाडपा आमची जाता तितू भाशेन अरेंजमेंट करतले